देवाक सोबीत काय लेब्रेमेंताना साखलेंत्र महांत्र बोसे तिची सोबीत कायन आमी वाडटा हर एक दिसा हर एका वेळार तिची सोबीत काय आमकां सोबीत तिची सोबीत काय आमकां संतोष हाडटा. हालेलुया. हालेलुया. तिची सोबीत काय आमकां हालेलुया. थँक यू जीसस. ओ हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाची कृपा देवाची शांती आमच्या सांगाताक आसा. प्रेज द लॉर्ड. आनी आमी सदैव तिची शांती तिची कृपा घेवन चलता. ह्या वेळार आमी अन्य भाशेन उलोवया. लेब्रेमेंदाना साखलांत्रा मांत्रो शेकिताना माना क्लोरांदाना सेकी तेरेबेरी Katana glantra bahantro busse. Iziti nemi kitra mahantra bashoko tini glantra mahantro busse. Iziti namakata namantro soko tiri berentro so. Libre erebedana kantra mahantra batruse. Ravadana kashtele mentro soko tiri. Aje देवाचे उत्तर घेऊया. Mark chapter 4 verse 3. तांचातच ताणे तांकां सांगलें, पलतडी या. आनी त्या लोकांक सोडून ताका आशिल्लो तसोच ओड्यान व्हेलो. ताचे बरोबर आनीकूय हुडी जाले. मी बुडटा. ते तुका यान म्हटलें, थंड गपचीप राव. आनी वारें थांबलें. पळयात ही देवाचें उतर कितें सांगता तें. देवाचें उतर म्हणटा, ज्या वेळार जेजून सांगलें, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीसस. लेब्रेमेंद्रोस सोकोतेरे मेनी क्लोरांद्रोस. उजिते नामा शाकाटाना मांद्रोस. Zitro mushiki tana clarantros. Ora fashakatana mahandro bose. Reveshikit lamandros ora barava. Ore fishikin tana manandros sokotere. Olibre mendana soklontra mantra. Mantros. Shirere. Olibre mendana sa mantros shakatana mantrose. Ziti namakatana mantrosto. Elibre mendana shakatana antroste. Zentra mantroshoko. Olibre mendana sakatana mantroso. Oh hallelujah. पया देवाची उतर म्हणटा, ज्या वेळार जेजू क्रिस्त शिसा सांगाताक एका स्वातेचेर वयतालो आनी आवचीत ज्या वेळार जेजू क्रिस्त वयतालो थंय वादळ आनी मोड सुरू जालें. आनी आमी घडये देवाचें उतर आयकलां आसतलें. ओके. आनी देवाचें उतर थंय अशा भाशेन आमकां सांगता, 37 लायन, तेन्ना एक व्हड वादळ मोड जालें आनी व्हडें उदकान भरासर लारां व्हड्याचेर फुटोंक लागलीं. आनी आपूण वेरेशी उशाशीर न्हिदलेलो ते ताका उठोवन म्हणटात, गुरुजी आमी बुडटा, तें तुका कांयच पडोंक ना. उठोवन ताणें वाऱ्याक बोबाट केली आनी दर्याक म्हटलें, थंड गपचूप राव. आनी वारें थांबलें आनी व्हड थंडाय जाली. मागीर ताणें तांकां म्हटलें, तुमी इतले बेजूड काळजाचे कित्याक? आजुनूय तुमकां भावार्थ ना? तेन्ना ते जबर भियेले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, हो कोण गाय? मनीस दर्या पर्यंत तेचें आयकता. प्रेज द लॉर्ड. सो जेजू क्रिस्त ज्या वेळार एका बोटीचेर आसलो त्या वेळार तेचे शिसूय
त्या बोटीचेर आसले. आनी घडलें ती अशा भाशेन आमी जशें उतर आयकता तें वादा मोडायलें आनी ती बोट बुडोंक लागली. पळयात, हर एकाच्या जिवितान एक वादा मोड येता आनी त्या वादा मोड घडये ते फायनान्शियल आसतले, घडये ते फिजिकल आसतले, घडये ते खंयच्या कारणांक लागून आसतले. हर एकाच्या जिवितान वादा मोड हें येता आनी येयला आसतलें. पूण ज्या वेळार वादा मोड येता त्या वेळार पयलो आमी आमच्या जिवितान लक्ष ठेवूंक जाय तें म्हटल्यार भियोचें न्हू. कित्याक ज्या वेळार आमी भियेता त्या वेळार आमी असक जाता. आमी असक जाता. भियोचो ह्यो गूण जावन आसा सैतानाचो, कित्याक सैतान देवाक भियेता. सो तूं कोणाक भियोंक शकना हें पयलें गजाल. पण सद्या सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हटल्यार ज्या वेळार तुमच्या जिवितान वादा मोड येता न्हू त्या वेळार पयली वस्त करात भियो नाका. जावं तुमचे फॅमिली प्रॉब्लम, जावचें फायनान्शियल प्रॉब्लम, आनीक कितेंय आसो, पयलें तुमी भियेनाका. पयलें भियेनाका. आनी तेजे उपरांत ते शिस्त गेले आनी जेजूक पळोवंक लागले, गुरुजी तूं कितें न्हिदलाय? वादा मोड जायला, आमी आतां मरतले आनी तूं न्हिदलाय? जेजू उठलो आनी म्हटलें, वादाक सांगलें शांत राव, आनी ते वादा शांत जाले. इतलें इजी त्या वादान ताचें आयकलें. मागीर ते शांत जाले उपरांत जेजू क्रिस्त आतां तांकां म्हणटा, इतलें भिजूड काळजाचें कित्याक? आजून तुमकां भावाडना. हेचो अर्थ कितें? हे 2 लायनीन आमकां खूब कितें शिकयता. मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 14. इतलें भिजूड कित्याक? आजून तुमकां भावाडना. इतली भिजूड कित्याक? आजून तुमकां भावाडना. हेचो अर्थ कितें? हेचो अर्थ ह्यो जावन आसा, जंय देव आसा थंय सगळें शांतता जाता. जंय देव आसा थंय सगळें वादा मोड थांबता. जंय देव आसा थंय हर एका प्रॉब्लमांतलें आमी सुट्टालें न्हू, सुट्टांव. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. थंय जर तर ना, थंय हयूच आसा. आमेन. कित्याक ज्या वेळार आमकां जेजू क्रिस्त सांगता तुमी भेजूड कित्याक ह्याचो अर्थ तो आपणाचेर विश्वास ठेवूंक सांगता. तो कितें म्हणटा, भियोची गरजूच ना तुज्या लायफान. तुका भियोची गरजूच ना. तुका भियो सारकें कांय कारणूच ना, कित्याक हांव आसा. उपरांत तो म्हणटा आजुनूय भावाडना. कित्याक कितली तरी एग्जाम्पलां जेजू क्रिस्तान तांकां दिल्ली, कितली तरी एग्जाम्पलां त्या भुरग्यांक दिल्ली, शिसांक दिल्ली, कितली तरी. देखून जेजू क्रिस्त म्हणटा आजुनूय तुमकां भावारना. 2 वस्तू आमच्या लायफान खूब म्हत्वाच्यो. केन्ना भियोचें न्हू आनी भावात केन्ना सरवचो न्हू. भियोचें न्हू आनी भावात केन्ना संपोंक दिवचो न्हू. पळयात, ह्यो 2 जर वस्तू आमी आमच्या जिवितान घेवन चलता ना, आमी आमच्या जिवितान विजयी जातले. जायते जाण आयज आपल्या लायफान प्रॉब्लम्स आसतात. जायते जाण आपल्या लायफान आज अपसेट आसतात, निराश आसतात. तेचें रिजन कितें? तेचें रिजन जावन आसा ते फुडचें जें कितें प्रॉब्लम्स येतात तेका ते भियातात. पळय, देवाचें उतर सोबीत आसा आनी सोबीत कांयन आमकां सजमोन सांगता. आनी आयज देवाचें उतर तेंच सांगता. हालेलुया. पण देव आज क्लियर तुका आनी म्हाका सांगता, क्लियर सांगता, इतलें भेजूड कित्याक? अशें म्हणचे रिजन, तेचो अर्थ जावन आसा हांव आसा. इतलें भेजूड कित्याक? हांव आसतना तुमी भेजूड कित्याक? तुमी भियातात कित्याक? हांव आसा. मागीर भियोची कारणूच ना तुमकां. हांव आसा, भियोची कारणूच ना. हांव आसा. दुसरें म्हणटा भावार्थ ना. पण ज्या वेळार आमच्या जिवितान
प्रॉब्लेम्स येतात त्या वेळार तुमी आदली वस्तू उगडासान करात. कशा भाशेन देवान तुमकां भायर काडला, कशा भाशेन देवान तुमकां आपलें जिवीत दिलां, कशा भाशेन तेणी आपलें सॅक्रिफायस दिला, त्या वस्तूचेर विचार करात जे वस्तू तुमच्या लायफान देवान तुमकां दिल्या. त्या प्रॉब्लमाचेर विचार करात ज्या प्रॉब्लमान तूं आदी आसलय, आतां त्या प्रॉब्लमान नाय, देवान तुका भायर काडला, त्या प्रॉब्लमाचेर विचार कर. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव कितें सांगूंक सोदता तुमकां सजमाता बाबा, देव तुमच्या लायफान जायतें कितें तें दिवंक सोदता. प्रेज द लॉर्ड. जायतें कितें तें, जायतें कितें तें. हालेलुया. जायतें कितें तें. पूण आमकां घेवन येवंक जाय, आमकां घेवंक येवंक जाय. जायती पावटी आमी सारके घेवंक येना. आमी जायती पावटी आमच्या ज्या सांगाताक सक्ती आसा त्या सक्तीचो आमी विसर पडटा, विसर घालता आनी आमी भियेता आमच्या लायफान. अरे आतां प्रेज द लॉर्ड. जर जेजू ख्रिस्त तुजो फुडें आसा जाल्यार तुका भिवची गरज ना. कित्याक तो म्हणटा हांव आसा, आजुनूय तुका म्हाजेर भाव वाटना. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार तो आसा न्हू त्या वेळार आमकां कांय करुची गरज ना, कांय करुची गरज ना. तेचेर विश्वास ठेयात, तेचेर विश्वास ठेयात. तो तुमकां भायर काडटलो तुमच्या प्रॉब्लमांसून, तुमच्या सिच्युएशनासून हर एका वेळार. आमेन. थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत, ह्या उतरान पासत, तुजी उतरां साशणीक जिविताची जेका सजमता तो आपलें जिवीत बदलता. जो जिवीत बदलता तो व्हडलें झाड जाता आनी त्या झाडाची फळां सगळीं जाणां खाता. त्या सामर्थ्यशाली जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. गॉड ब्लेस.